मंत्रालयाच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमात माझ्या बरोबर गोंय राज्याचे वरिष्ठ मंत्री बाबीन गुदिन्हो, निलेश काब्राल, नितीन ढवळीकर, सुभाष फळदेसाई, सुभाष शिरोडकर, दिलीप ढवळकर, माजी गोविंद गावडे, माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, आमचे राज्याचे एजी देवीदास पांगम, CS पुनीत कुमार, भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष श्री कानवडे, तसेच बाकीचे सगळे आमचे आमदार, सगळ्यांची नावं घेणार, त्याचबरोबर ॲडमिनिस्ट्रेशनातले सगळे स्टाफ, बाकी DGP हांगासर आसा, म्हणजे मोगाळ भावांनो आनी भयणांनो, प्रेस मिडिया, प्रेसांतले म्हणजे सगळे भाव भयणी, सगळ्यात पयली गोंय घटकराज्य दिनाच्यो तुमकां सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा. आणि आयच्या गोंय घटकराज्य दिनाच्या दिसाच GSIDC खास करून स्टाफ हरीश अडकोणकर, संदीप आणि पुरो GSIDC टीम आयच्या मंत्रालयाच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाक तुम्ही सगळे जण हांगासर हजर आसात. खूब बरें दिसता की आज आमी मिनिस्ट्रल ब्लॉक म्हणून जी बिल्डींग आशिल्ली तिका मंत्रालयान तेजें नामांतरण केलें आणि खऱ्या अर्थान की तेका मंत्रालयाचें स्वरूप दिलें. आमी इतर राज्यांत गेल्या उपरांत सचिवालय, मंत्रालय आणि विधानसभा अशी वेगवेगळी भवनां असतात. आमी पळयता की गोंय स्वतंत्र जावन 61 वर्सां पुराय जाली. गोंयाक घटकराज्य दिवन आज 36 वर्सां पुराय जाता. खुबश्यो त्रुटी कालांतरान म्हणजे गोंय राज्याची डेव्हलपमेंट जाता आसतना वेगवेगळ्यो गजाली सरकारांचे करीत आसा. 2012तल्यान सध्या आशिल्लें सरकार हे कंटिन्युअसली राज्याच्या विकासात वेगवेगळ्यो गजाली करता. ताच्याच गणा आमी म्हणटा की मुळात जे ऑफिस चीफ मिनिस्टराक जाय आशिल्लें आणि चीफ मिनिस्टराच्या ऑफिसात एक मंत्रालय म्हणून नांव दिवपाक जाय आशिल्लें, विथ वेल टेक्नॉलॉजी ते एक ऑक्युपायड आसपाक जाय आशिल्लें. त्याच पद्दतीचें ऑफिस आज GSIDCच्या वतीन आमी आज इनॉग्रेट करपाक शकले. आमकां सगळ्यांक खबर आसा सकयल आशिल्लें चीफ मिनिस्टरचें ऑफिस म्हणजे 2 वरां बसल्या उपरांत ते कितली गरमी जाताली हेंय सगळ्या जाणांनी अनुभवलां आणि ताच्या उपरांत चड काळ कोणी ते बसूंकूय शकनाशिल्लो. एकंदर कॅबिनेट रूम, कॉन्फरन्स, बाकीच्यो सगळ्यो सुखसोयी एकंदर राज्याच्या विकासा खातीर काम करता आसतना ह्यो सगळ्या खातीर गरजेच्यो आसा. म्हणजे मंत्रालयातल्या सगळ्या मिनिस्टरां खातीर आणि विशेष करून गोंयच्या लोकां खातीर आयच्या दिसाच्यान मंत्रालयातले सगळे काम हे हांगासरच म्हणजे मंत्रालयातल्यान चलतले. फाटले वर्सभर म्हाका खबर आहा म्हणजे एकंदर बिल्डिंगेचें काम सुरू आसतना खुबश्या आमच्या बाकीच्या मिनिस्टरांकूय बी प्रॉब्लेम क्रिएट जातालो, जेणे करून बिल्डिंगेन बसपूय हे मातशें कठीण जाल्लें, कारण आवाजूय खूब मोठ्यान येतालो. त्या खातीरय हांव दिलगिरी व्यक्त करता. आणि आयच्यान परत एकदां म्हणजे घटक राज्य दिसाच्यान आज परत एकदां नव्यान आमी कामाची सुरवात करता. आणि मंत्रालयातल्या कामांतल्यान सगळे मंत्री आसतले, बाकीचे ऑफिसर्स आसतले, तेंच्यो रेग्युलर मिटिंग्स आणि बाकीच्यो सगळ्यो मिटिंग्स ह्याच मंत्रालयाच्यान जातले. आमी जेन्ना देश आझादी का अमृत महोत्सव ह्या सुवाळ्याचेर हांव परत एकदां म्हणजे नवीन विधान न्यू पार्लमेंट बिल्डिंग माननीय मोदीजीच्या हस्ते इनॉग्रेशन जालें आणि त्या न्यू पार्लमेंट बिल्डिंगेक समेस्त गोंयकारांच्या वतीन म्हाका उपस्थित रावपाची संद मेळ्ळी. आमी पळयता की 75 वर्सांच्या उपरांत न्यू पार्लमेंट बिल्डिंग बांदली, जेचो म्हणटा 100 वर्सांचो विचार करून न्यू पार्लमेंट बिल्डिंग बांदली. त्याच धर्तीचेर गोंयांत फुडल्या 50 वर्सांचो विचार करून आमी मंत्रालयाचें रिनोव्हेशन जें आसा हें केल्लें आसा. जे केली फुडलीं कितलींशींच वर्सां जे कोण मंत्रालयात बसतले मुख्यमंत्री, मंत्री म्हणून ताच्या खातीर ही बिल्डिंग तितकीच म्हत्वाची आसा.